मार्च 2021 ते डिसेंबर 2021 मजगतीं 7,860 जाणांनी सरकारी नोकर भरती केल्या. पूण भाजप सरकारान आदी उतर दिवनय 2% रिझर्वेशन आशिल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या एक्काय भुरग्याक नोकरी दिली ना. देखून स्वातंत्र्य सैनिकांनी 19 डिसेंबराक पणजे धरणे आंदोलन करपाचें जाहीर केलां. गरज जाल्यार दिल्ली जंतर मंतराचेर वचूनय बसतले, तांणी सांगलां. मुख्यमंत्र्यान स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक नोकरेचे बाबतींत दिल्ली आश्वासनां फटीची आशिल्ल्याची टिका सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केल्या. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक बरोबर घेवन ताणें पत्रकार परिशद घेतली. भर विधानसभेत उतरां दिवन सरकारी गॅजेटांत उल्लेख करून लेगीत आयज मेरेन स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाक सरकार अपेशी थारला. आरजीपीचो आरोप. मार्च 2021 ते डिसेंबर 2021 या दरम्यान 7,860 सरकारी नोकरी दिल्या, नोकरी भरती केल्या. पण तितून जे CCF म्हणटा आमचे जे चिल्ड्रन्स ऑफ फ्रीडम फायटर आसा तांकां 2% रिझर्वेशन आसा. ते 2% रिझर्वेशनाचे कोणाकूच घेतलेले ना. म्हटल्यार जो सरकाराची पॉलिसी आसा ऑफिशियल गॅजेटान मेन्शन केल्लें आसा, आयज ह्या सरकाराक तेंच रिझर्वेशन दिवपाक नाका. आतां थोड्याच वेळान तांकांय फोन येतले की बाबा तुमी प्रेस कॉन्फरन्स आरजी वांगडा कित्याक घेतली, तांकां आनी ऑप्शनूच नासलें. कित्याक 5 फावटी अपॉइंटमेंट मागले सीएमा कडेन, खंय 5 फावटी तांकां नाकारलं, जावं तांकां आसपूस बसून करूं ना, बाबा ते आसा काय गेले तेवूय पळयना. सो ऑप्शन कांयच उरलेलो ना. ताका लागून ही आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. आनी हो जो प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो तो 1989 प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो आनी तेजी ऑर्डर 1996 येयल्ली. आता 2022 जाल्लो आसा. 2022 साल 6 म्हयने तुमी सांगलेले, आयज 6 म्हयने जावन गेले. मात 19 डिसेंबर पर्यंत तुमी तांकां ह्या आमचे जे भाव आसा फ्रीडम फायटरांचे भुरगे आसा तांकां 6 म्हयने 19 डिसेंबर पर्यंत तुमी न्याय मेळोवन दिवचो. 96 तेंच्यांनी एक ऑर्डिनन्स पास केल्ले एसेंब्लीच्यान, आनी 96 जो भुरगो 20-22 वर्सांचो आसलो तो आयज 48 तो 50 वर्सांचो जाला. आनी तांकां प्रत्येक फावटी कोणा कडेन गेलो तो जाल्यार ताका सांगप की तुजें डायरेक्ट जातलें मरे, तुजें डायरेक्ट जातलें. तो डायरेक्ट म्हणून घरा कडेन आहा, आजून तेजें काम जाल्लें ना. अशे खुबशे भुरगे आमचे पेंडींग उरलेले आसा आनी ऑलमोस्ट एज लिमीट जावन क्रॉस जावन गेल्लेले आसा ते. आतां आमी जर 19 डिसेंबर कितें जायना जाल्यार परत एकदा आझाद भवनाचेर सगळे जाण ते भाऊक घेवन बसतले आनी ते कंटिन्यू उरतले. आनी तरी जर तुमी कितें करिना जाल्यार आमी दिल्ली मेरेन सुद्दां वचपाची आमची तयारी आसा. जंतर मंतर म्हणून थंयसर आमकां हें करपाक पूर्ण हक्क आसा. थंय आमी वचोन सामको निशेध करतले. सरकारी मजतीची वाट पळोवन कांय स्वातंत्र्य सैनीक वायट अवस्थेत संवसार सोडून गेल्यात, अशा कांय जाणांच्यो देखी विरेश बोरकारान दिल्यो. जो एक फ्रीडम फायटर स्वर्गवासी जाल्लो आसा आनी तेजी आयज तेजी कुटुंबाची परिस्थिती आसा ती सारकी बिकट आसा. तेंचे मातयेचें घर अजून बसून तेंचे मातयेचें घर आसा आनी ते मातयेचें घर बसून एक वाटेन कोलॅप्स जाल्लें आसा. तांकां कोण पळयतलो? सरकार म्हणटा आमी तांकां सगळी पॉलिसी केल्या. 2013 पर्रेकरान जेन्ना सीएम आसलो तेन्ना तेणेन एक पॉलिसी काडलेली की सगळ्यांक जाता तितले बेगीन आमी क्लियर करतले म्हणून, सगळ्यांची कोणाचें दवरचें ना म्हणून. पण ती पॉलिसी खंय ना खंय फोटींग जाल्ली आसा. तेय ते भाशणांनीच उलयल्ले, होम डिपार्टमेंटान एब्जॉर्ब करतले म्हणून सांगलेले, विथआउट एनी एग्जामिनेशन जावं हें आमी तांकां भितूर घेतले म्हणून सांगलेलें. बट तें पासून आयज खंयच दिसून येना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो.